Speaker sir, I may be permitted to ask question number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per competition. Speaker sir, म्हाका दिसता गेली 10 वर्सां ह्या ऑगस्ट हाऊसान भरपूर डिबेटी जाल्यो, क्वेश्चन मांडले, तेजे उपरांत कॉलिंग अटेन्शन येयल्ले, तेजे उपरांत प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन घातले, खूब घातले, हांगासरल्या आदले मेंबरांक खबर आहा. Speaker sir, the question is about Dabolim Airport and Manohar International Airport. Which one will exist and which one will shut? हो प्रश्न आसलो आदी आनी आमकां एश्युरन्स दिले, ह्या ऑगस्ट हाऊसान एश्युरन्स दिले, आदले चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले, मनोहर पर्रीकरान दिले, आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आता मुख्यमंत्री आहा, आदीसून आहा लास्ट टर्माक आनी आता पासून, तेणे एश्युरन्स दिले की बोथ दीज एअरपोर्ट्स विल रन द ऑपरेशन्स. स्पीकर सर, हांव गेले एक 2-3 महिने जाले दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आमचे लँडिंग जाले 7:30 आनी देंवल्या उपरांत अशें दिसलें की हो एअरपोर्ट काय कितें काय म्हणून, कित्याक आदी आमी एवरी टायम लँड जाताले थिंगा. स्पीकर सर, हांव कित्याक सांगूंक सोदता हें विदीन 2 or 3 minutes आय विल टेल. स्पीकर सर, लँड जाले, एअरपोर्टार भितर येयले, कोणूच ना, म्हणजे ते फ्लायट वयता थिंगाय ना, येता थिंगाय ना, आमचे एकूच फ्लायट लँड जाले, थिंगासरूच लोक आहा. स्पीकर सर, म्हाका वेरियस फिगर्स दिल्ले आहा हिंगा की फिगर दाखयता की इतली प्लेनां लँड जाली, इतली प्लेनां गेली. पयलो क्वेश्चन जो हांवें घातलेलो स्पीकर सर, furnish the details of airlines that have shifted operations from Dabolim Airport to Mopa International Airport. In the last 2 years, provide the names of each airline and specific routes shifted. Also furnish the steps taken by the state government to prevent the shifting of commercial operations from Dabolim Airport. Speaker sir, हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता की हेचो आन्सर म्हाका डायरेक्ट दिवंक ना, आन्सर दिवंक ना. As per the request, the slots are given म्हणटा. आमकां ह्या ऑगस्ट हाऊसान एश्युरन्स दिल्ले स्पीकर सर, आमकां एश्युरन्स दिल्ले की एकूय एअरक्राफ्ट थिंगासरलो इंटरनॅशनल आसूं शिफ्ट जावचो ना, शिफ्ट जावचो ना. I am talking in interest of the state of Goa. I am talking for everyone. आमकां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावो, आमकां दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जावो. आमचो बाप मोविन गुदिनो मिनिस्टर आसतना उलयलो हिंगा गेले फावटी, तेका उलोवंक मेळना डायरेक्ट, तेणे प्रश्न ना. प्रश्न होच आहा की आमकां सांगलेले वी विल कॉन्टॅक्ट इतिहाद, वी विल कॉन्टॅक्ट एमिरेट्स, वी विल कॉन्टॅक्ट ऑल द अदर इंटरनॅशनल एअरलाइन्स. वी वॉन्ट them to land over here, bring good tourists to Goa and have direct connectivity in Dubai asu, Qatar asu, Abu Dhabi asu, internationally asu, in Germany asu, in Frankfurt, in London, Heathrow and other airports. Speaker sir, the question over here is very simple. I am dusre ani question घातल्या, annexure A, B, C सगळे दिल्ले आहा म्हाका. Question here is very simple. That when we are having 2 airports in the state of Goa, याची feasibility study आधी केल्ली हो ना, की हे 2 एअरपोर्ट कोएक्झिस्ट जावंक शकता हो ना. कित्याक हांव सांगता स्पीकर सर की आमचे कडेन एक 7-8 एअरक्राफ्ट आसले, इंटरनॅशनल वयताले, जे दाबोलीमसून आसले, ते शिफ्ट जाले आमचे गोवा टू गॅटविक आसलो. रिसेंटली आता एनाउन्स जाला गोवा गॅटविक जे यूके वयता तोय कॅन्सल म्हणून बिकॉज ऑफ प्रश्न एक तुमकां 3 प्रश्न विचारूंक मेळटा. आपण ते पयली प्रश्न विचार न्ही. स्पीकर सर, सगळे उलयताला, मेन क्वेश्चन हांवें विचारला, मेन क्वेश्चन जो विचारला हो आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ह्या हाऊसान की थिंगासून एअरलाइन शिफ्ट जावचे ना, थिंगासून एअरलाइन शिफ्ट जावचे ना, हे जाल्या हो ना, हो माझो क्वेश्चन आसलो, तेजेर म्हाका आन्सर सारको मेळोंक ना.
आणि म्हाका चीफ मिनिस्टराक उगडासूय करून दिवपाक जाय तेन्ना तो स्पीकर आहलो आणि ह्याच हावजान एक्स चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले की नो एअरलायन्स विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दाबोलीम टू मोपा. New airlines will come. Mopa International Airport will bring new airlines from other countries. We will go, talk, sign, do everything, whatever is required to boost the tourism in the state of Goa. हे सगळे सगळे आमकां एश्युरन्स दिल्ले. पूण आता मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जालेल्या 3 वर्सां जाली. आयज पासून आमकां नये एअरक्राफ्ट म्हणटा ते एअरपोर्टार दिसोंक ना स्पीकर सर. आणि जे एक्झिस्टिंग चार्टर आसले जे दाबोले येताले ते उणे जाले. सो 2 एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जातले फ्युचरान ओ ना. आणि जे एअरलायन्स थिंगा गेले ते परतून दाबोली वयतले जो तर एक्झिस्ट जावपाक जाय दाबोली ते थिंगासर शिफ्ट जातले परतून ओ ना हे आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पहिले सांगचे. स्पीकर सर, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जाल्या उपरांत हो क्वेश्चन सातत्यात असेंब्लीत विरोधक आणि सत्ताधारी या दोनूय जाण हे वेगवेगळे फावटी विचारता. फाटले फावटी स्पीकर सर हांव टुरिजम मिनिस्टर, माविन गुदिनो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे सगळे वचून एविएशन मिनिस्टराक मेळ्ळे. एविएशन मिनिस्टराक फाटले फावटीच्यान कंटिन्युअसली हांव मुख्यमंत्री जाला तेन्नाच्यानी कंटिन्युअसली तांकां वेगवेगळे फावटी रिप्रेझेंटेशन दीत आसा. वेगवेगळे फावटी आमी वचून मेळत आसा. आमी एक गजाल स्पीकर सर लक्षात घेवपाक जाय, गोंयान ऑन एन एवरेज म्हणजे जवळपास 50 to 52 फ्लायट्स ह्यो येताल्यो आणि तितक्योच फ्लायट्स वयताल्यो डेली मोपा धांवच्या पयलीं. एप्रॉक्सिमेटली 50 to 55 हेज्या मदीं आशिल्ल्यो. म्हणजे 55 फ्लायट्स आयल्यो काय 55 फ्लायट्स गेल्यो. आत्ता तो आंकडो जो आसा स्पीकर सर हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार दोनूय एअरपोर्टाचेर म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 50 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही 50 to 51 फ्लायट्स येता दाबोलीम एअरपोर्ट येता आणि वता आणि तितक्योच फ्लायट्स ज्यो आसा 50 to 51 फ्लायट ह्यो मोपा एअरपोर्टाचेर येता आणि मोपा एअरपोर्टा वयल्यान वता. हे जर फिगर पळयत जाल्यार स्पीकर सर हार्डली म्हणजे रुटीन जी फ्लायट्स पयलीं आसले पळय न्ही तितूर हांव म्हणजे नंबर वायज जर पळयतालो जाल्यार जवळपास 90 to 100 फ्लायट्स ही चड येवपाक लागल्या गोंयांत. एअर कनेक्टिविटी जी जावपाक जाय ह्या सिटीन विदीन इंडिया येवपाक लागले चड गोंयांत येवपाक लागल्या. गोंयांत येवपाक लागल्या. स्पेसिफिकली इज आस्किंग अबाउट दाबोलीम. हांव येता तेजेर न्ही. ओके स्पीकर सर, हांवें हो ह्या क्वेश्चनाचेर सांगता आसतना कारण स्पीकर सर हो नंबर जो आसा पळय न्ही हो फक्त दाबोली एअरपोर्ट आसलो आणि मोपा जाल्या उपरांत हो नंबर डबल जाला. म्हणून हांव सांगता जवळपास 180 फ्लायट्स म्हणजे 90 फ्लायट्स येता आणि 90 फ्लायट्स वयता. ऑलमोस्ट 90 to 100 फ्लायट्स अशा पद्दतीन हो नंबर जो आहा पळय दाबोलीम जाल्या उपरांत हो नंबर डबल जाल्लो आसा. आता तूं जर स्पेसिफीक पळयत जाल्यार 2027 ऑक्टोबर 2024 हाज्या उपरांत एक सुद्धा फ्लायट म्हणजे फाटल्या आमच्या सेशनाच्या उपरांत एक सुद्धा फ्लायट जी आहा पळय न्ही उलट दाबोली वयल्यान मोपाचेर येवंक ना. मोपाचेर येयल्ली 2 फ्लायट्स जी आसा पळय न्ही हांच्यांनी थंय वचप प्रिफर केलें. आणि ताकाच लागून आमी फाटलें डेलिगेशन मेळ्ळ्या उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधे जेन्ना एविएशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना दाबोलीचेर जितक्यो फ्लायट्स रन जाताले ताका वेरियस सबसिडीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्योय तेंच्यांनी ऑलरेडी दिवपाक सुरवात केल्यो. रिगार्डींग तेंचे पार्किंग फीज आसतले बाकीचे आसतले हे सगळे हे दिवपा खातीर दाबोलीच्या वयल्यान हे सुरवात केला. जाय जाल्यार तूं चवकशी कर तेजी डिटेल्सूय हांव दिता. ऑलरेडी स्टार्ट केल्या. म्हणून म्हाजें जर तू स्पेसिफिक त्याचे उत्तर विचारतलो असत जाल्यार हार्डली स्पीकर सर आय वुड स्पीकर सर माझं सेकंड सप्लिमेंटरी आय विल करेक्ट द चीफ मिनिस्टर बिकॉज सप्लिमेंटरी स्पीकर सर हा विचार दे तू मागे विचार मरे सेकंड सप्लिमेंटरी माझं जावनी न्हू. हय माझं सेकंड सप्लिमेंटरी जावनी स्पीकर सर. स्पीकर सर हातूंतल्यान त्या खातीर म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि दाबोली इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट आमकां जाय. आणि मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जरी प्रायवेट कंपनीन रन केलो आसलो जाल्यार सुद्धा इट इज अ रेव्हेन्यू गिविंग फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आतां पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली 65 crores 88 lakhs 60,000 हो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो आमी अर्न केल्लो आसा. दाबोली एअरपोर्टाचेरूय बी म्हणजे आमी म्हणटा की तोय कंटिन्यू उरूंक जाय. ताच्या खातीर ताका सबसिडीज दिवच्यो किंवा बाकीच्यो फेसिलिटीज ज्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आतां करपाक सुरवात केला इट इज एन ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात केला इन्क्लुडींग द सेपरेटली द फ्लायओव्हर
तोय केला. इतको सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो आसतना खंयसरूच आमकां एअरपोर्ट बंद करपाचो ना. वयल्यान जाल्यार आनीक थंयसर फ्लायट येवपाची हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न सुरवात आसा. म्हणून स्पीकर सर खंयसरूच म्हणजे मायकलाक भंय दिसता पण तांकां मजा दिसता मातशी. त्या खातीर तांकां ते मायकलाकूय भिवपाची गरज ना आणि त्यांच्या बेश्टे पावस पडपाची गरज ना. स्पीकर सर क्वेश्चन 2 supplementary. Speaker sir, because of the shifting of operations of the international airlines, जे numbers थिंगा वयताले म्हणजे नॉर्थाचे आणि साउथाचे थिंगासोर whether government has done any study what impact it has done on the economic activities surrounding the airport म्हणजे whether it is in Dabolim आणि ते वास्को एरिया थिंगासोर कितलेशेच खानावळी आसल्यो, कितलेशेच लोक चिकन रोस, ऑमलेट रोस आणि कितें 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 विकताले, भाजी पाव हे ते विकताले. हांव फाटल्या दिसांनी गेलो पळय तेन्ना खुबशे वस्तू स्लो डावन जाले म्हणजे बिझनस इज स्लो. असो स्टडी केल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अशें तांकां सांगला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी वा कोणाक एक इंडिपेंडंट एजन्सी स्टडी केल्या की इम्पॅक्ट कितलो जाला पळय तो वेदर इट इज ऑन लोकल टॅक्सी, वेदर इट इज ऑन रेंट अ कार, रेंट अ बायक, अदर बिझनेसीस, एलाइड एक्टिविटीज which are taking small guest houses which are over there. Overnight केन्ना फ्लाइट डिले जाता, कोण वचून थिंगाच रावता, कोण आपल्या घरा वचना इतले पयस आपणान घर म्हणजे अशे स्टडी कितें केला आणि what is the result of that study, whether how many people have lost their economic activity which they were doing surrounding the airport and on the way to the airports. Speaker sir, अगोदरचे सांगल्याप्रमाणे इन्सेंटिव्ह स्कीम्स फॉर द इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट दाबोलीम ह्याच्या खातीर त्यांच्यानी म्हटला की ॲडिशनल UDF कलेक्शन चार्जीस ऑफ ₹225 पर पॅक्स. अर्लियर इट इज ₹5 पर पॅक्स आशिल्ले. ओके, आणि ॲडिशनल UDF कलेक्शन चार्जीस ऑफ ₹150 पर पॅक्स. अर्लियर इट इज ₹5 आशिल्ले फॉर द विंटर आणि समर. ह्या दोन्ही ह्याच्या खातीर त्यांच्यानी जे दिला आणि इवन द डॉमेस्टीक UDF कलेक्शन चार्जीस ₹15 पर पॅक. एक्झिस्टिंग रेट आशिल्लो ₹5 आशिल्लो तो दिला. ॲडिशनल कलेक्शन ऑफ 30% ऑन लँडिंग चार्जीस एट AI नॉन मेजर एअरपोर्ट ऑपरेशनल एट दाबोलीम हे दिल्ले आसा. सेक्युरिटी डेपोजीट कन्सिडर टू बी द 1 month बिलिंग इन द प्लेस ऑफ 2 month बिलिंग. इतके बेनिफीट जे आसा जाय जाल्यार आय एम कीपिंग इट इज ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. ओके, हे स्पीकर सर जो मंथ झाले स्पीकर सर लास्ट सप्लिमेंटरी एक मिनिटात सोपयता. स्पीकर सर बाप मायकलान आनी एक प्रश्न जो विचारलो पळय न्ही, तुमी सर्वे केला काय कितें? ॲक्च्युली हेजो कंटिन्युअसली रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हे आमचे डिपार्टमेंट्स वेगवेगळे डिपार्टमेंट घेत आसता. पण हांवें आतां म्हटलां की 5 ते 7 फ्लायट ही जी असली तितली कमी झाली. बट तितको इम्पॅक्ट म्हणजे जरी आज टुरिस्ट मोपाचेर आयलो जाल्यार तो परत सावथाक जो प्रिफर करता तो सावथाक रावपाक वयतात. खंयच्याच हॉटेल इंडस्ट्रीचेर हाजो इम्पॅक्ट जावंक ना. ओके, थोडोसो इम्पॅक्ट स्पीकर सर वो टॅक्सीच्या व्हेरी स्पेसिफिक. स्पीकर सर व्हेरी स्पेसिफिक. I am on my feet. Speaker sir. Supplementary. Speaker sir, last supplementary was the last supplementary number 3. Speaker sir, आमच्याकडे क्रूज टर्मिनल्स आता जे आसा पळय न्ही तो सुरू जालो. क्रूज आहा पळय न्ही, क्रूज टुरिझम हे खूप मोठ्या प्रमाणात जाला. क्रूज आणि एअरपोर्टा किती बांदगड? अरे हांव तुका टुरिस्टाचो सांगता. एडिशनल टुरिस्ट येवपा खातीरूय बी सुरवात जाल्ली आहा. ना ते रावपाक लागले आता. Speaker sir, first question. स्पीकर सर मायकल बाबा एक मिनिट. Speaker sir, last supplementary. Last question. Air India and Civil Aviation has announced that the only flight which was bringing Goans, जे आमचे गोंयकार थिंगा UK सेटल जाले तेंका सदांच फ्लायट फुल येताले. तेंका सांगला की तुमचे फ्लायट सदां कॅन्सल म्हणून आणि काय डेट दिवंक ना. बरे डेट काय दिवंक ना. स्पीकर सर डेट काय दिवंक ना, केन्ना पासून कॅन्सल. स्पीकर सर whether honorable chief minister will intervene with the civil aviation and Air India and ask when this flight will be restored back, because it is the only lifeline bringing the people back to the airport. आधी दाबोले आले, आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टार आला. स्पीकर सर ताने जो
very जो specific. UK फ्लायट जो सांगला पळय न्ही हांव सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री कडेन हांव कन्सल्ट करता आणि परत ती जाता तितली बेगीन फ्लायट Speaker sir, बरे. Speaker sir, very important. देवया Speaker sir, This is the only flight for our Goans. Venzi, 1 minute. वेंजी वेगस Only flight. मिस्टर वेंजी राव वेगस रे मातसो राव रे Speaker sir, डेट तेका प्रत्येकाक डेडलाईन जाय Speaker sir. Speaker sir, hey, Speaker sir. Speaker sir, आंसर करपा दिया आंसर करपा दिया Speaker sir, मुख्यमंत्री. हांव फाल्यां ईमेल धाडटा आयच्या दिसाच्या बरे. दिता मरे बरे. Speaker sir, कॉपी दिवपाक कितें डॉक्टर टंका शेट्टी जय बाब मायकलान म्हणला. Speaker sir, जय बाब मायकलान म्हणला. Important issue. This issue, Speaker sir, first of all, the data. Data that has been shown. पोजिशन लीडर Speaker sir, data doesn't lie. Speaker sir, मुख्यमंत्री why are you diverting? अरे ना रे अरे दापोलीच्यान गेला का मापाच्यान गेला ते सांग Speaker sir, Speaker sir 55,000 अरे तो कोण घातला पळय फ्लाय खंयच्यान गेला 22 or सांग यांनी सांगला 55,000 flight तेणी पर फ्लायट गेला खंयच्यान ते 23 and 48,195 flights, 24 and 43,747 flights. 25 या वर्साक एनेक्शा बी says 18,907 flights. Under Speaker sir, International Civil Aviation Organization, J. Bob Michael सांगतात, they said dual feasibility of dual airports is not possible. जो पण मुख्यमंत्री सांगता ज्योतिराव आदित्य सिंधिया तेगेली लेटर वाचता रिटर्न टू प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर. He says airlines are free to select whichever markets networks they wish to service their operators within the amount of bilateral agreement. Airlines provide air services to specific places depending upon traffic demand and commercial viability. The start of international flights from any point in India is purely a commercial decision of the airline. जे पट तुमका पट दिता पडे लाडू ते लाडू हा तू कंट्रोल ना Speaker sir कंट्रोल ना आउट दापोलीचो एअरपोर्ट 2023 लेटराचो लास्ट पॅराग्राफ हा पयली तो वाच However, in order to reach the flight from the Daboli main road, Goals Airports of India has announced the incentives for the airlines. Further, the new official communication with this ministry has sensitized the airlines about your concern regarding the shifting operation from the Daboli to Mopa. The government has provided an enabling environment for the growth of the civil aviation sector, but it does not interfere with the operational plan. प्रश्नकारांना सत्ता विरोवर श्री कृष्ण सागर तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.